नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राजकारणात बऱ्या विचारांच्या आणि संवेदनशील मनशांची गरज असा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पहिल्या पॉडकास्ट कार्यावळीत उक्तायला मत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हाजेरीत भुवनेश्वरात 18व्या प्रवासी दीस कार्यावळीचो जालो समारोप. मानेस्तांनी प्रदर्शनाक दिली भेट. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या 60व्या स्थापणूक दिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन. तज्ञ संशोधकांची जाली व्याख्यानं. संवसारीक हिंदी दिसा निमतान वास्कोतल्या रवींद्र भवनात खासा कार्यावळ. हिंदी हे जनजनकी भाषा संकल्पनेचेर भारतीय नुस्तें सर्वेक्षण विभागान मनयलो हिंदी दीस. आणि भारत आणि आयर्लंड मजगती 3 एका दिसाच्या खेळावळीतल्या पहिल्या खेळात भारतान 6 गडे राखून आयर्लंडाचेर मेळयले जैत. आणि आता खबरो विस्तारान. झिरोदाचे सहसंस्थापक निखिल कामत हांच्या वांगडा प्रधानमंत्र्यांचो पहिलो पॉडकास्ट प्रक्षेपीत जालो. जातून तांणी तांच्या आयच्या मेरेनच्या राजकीय जिणेचेर आणि संघर्षाचेर तेच प्रमाण राजकीय कार्यकर्तो कसो घडपाक जाय ह्या विशयांचेर उजवाड घालो. प्रधानमंत्र्यांनी तरणाट्यांक राजकारणात वांटो घेवपा खातीर ह्या पॉडकास्टांतल्यान आवाहन केलें. राजकारणात बऱ्या विचारांचे लोक येवपाक जाय अशें तांणी ह्या पॉडकास्टांत उलयतना सांगलें. राजकारणात संवेदनशील मनशांची चड गरज आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें. दो चीजें अलग अलग है. पॉलिटिशियन बनना वो एक पार्ट है और पॉलिटिक्स में सफल होना वो दूसरी चीज है. तो दो अलग तरीके से. तो एक तो हो गया है राजनीति में आना, दूसरा होना है सफल होना. मैं मानता हूं कि उसके लिए तो आपका एक डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जनता के सुख दुख के आप साथी होने चाहिए. आप एक्चुअली अच्छे टीम प्लेयर होने चाहिए. आप ये कहो कि मैं तिस्मार खा हूं और मैं सबको चलाऊंगा और दौड़ाऊंगा, सब मेरा हुक्म मानेंगे, तो वो हो सकता है उसकी राजनीति चल जाए, चुनाव जीत जाए, लेकिन वो सफल राजनेता बनेगा गारंटी नहीं है. भाषण करप वा भाषेचेर प्रभुत्व दवरप हाचे परस संप्रेषण कला एखाद्या फुडाऱ्याकडेन आसप चड गरजेचें आसा अशें तांणी ह्या पॉडकास्टांत उलयतना सांगलें. एक ही विचार से पला बढ़ा हूं और अगर मेरी उस आइडियोलॉजी को बहुत कम शब्दों में अगर कहना है तो वो ये है नेशन फर्स्ट. अगर मेरा एक टैगलाइन है नेशन फर्स्ट. आपूण मुखेलमंत्री जालो तेन्ना कांय मोखी म्हज्या मुखार दवरिल्ल्यो. तातूंत म्हज्या मेहनतींत कसलोच उणाव आसचो ना. आपूण स्वता खातीर कांयच करचो ना. आनी तिसरें म्हळ्यार आपूण मनीस आसा तेन्ना चूक जावपाक शकता, पूण चुकीच्या भावनेन म्हजे कडच्यान चूक जावची ना अश्यो मोखी हांवें म्हज्या मुखार दवरिल्ल्यो. जेन्ना तुमी एखादे राष्ट्र वा राज्य हाचो विचार करतात तेन्ना त्या राष्ट्रांतली वा राज्यांतली जनता म्हज्या खातीर पयली आसा. तांच्यो भावना, आशा, आकांक्षा पुराय करप हें म्हजें कर्तव्य आसा. जातूंतल्यान राष्ट्र प्रथम ही भावना मुखार सरली अशें प्रधानमंत्र्यांनी पॉडकास्टांत उलयतना सांगलें. एक ही विचार से पला बढ़ा हूं और अगर मेरी उस आइडियोलॉजी को बहुत कम शब्दों में अगर कहना है तो वो ये है नेशन फर्स्ट. अगर मेरा एक टैगलाइन है नेशन फर्स्ट तो फिर उसमें जो भी फिट बैठता है मुझे फिर वो आइडियोलॉजी के बंधनों में बांधता नहीं है, ट्रेडिशंस के बंधनों में बांधता नहीं है. वो मुझे आगे ले जाने के लिए जरूरी होता है तो मैं करता हूं. नई चीजें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मानदंड क्या? नेशन फर्स्ट. मेरा तराजू एक है, मैं तराजू नहीं बदलता हूं.
आपण आयज जो कोण आसा तो परिस्थिती प्रमाण घडला. म्हजे जिणेंत आयिल्ली संकश्टां म्हजे खातीर विद्यापीठां आसात जातूंतल्यान म्हाका बरेंच कितें शिकपाक मेळ्ळां. ह्या संकश्टाचेरूच हांवें मोग केलो. म्हजी राजकीय कारकीर्द संवेदनाच्या माध्यमांतल्यान मुखार सरल्या. पयलीं लोकांनी येवजण्यो आंखल्यो, सपनांय पळयलीं, पूण हांव ती सपनां पुराय करपा खातीर खपलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या राजकीय कारकिर्दी विशीं उलयतना सांगलें. है कि मेरा जीवन मैंने नहीं बनाया है, हालात ने बनाया है. मैं बचपन से जो जिंदगी गुजार करके आया हूं, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता हूं कि अलग मेरा बचपन बीता है. लेकिन वो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी. और शायद वही मेरा एक प्रकार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी. मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए, जो मुझे सिखाती है. और हो सकता है कि मैंने मुसीबत को मोहब्बत करना सीख लिया है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज ओडिशांतल्या भुवनेश्वरात 18व्या प्रवासी भारतीय दीस समारोप सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या कार्यावळीत तांच्या हस्तुकी विदेशी भारतीय नागरिकांक पुरस्कार भेटोवन तांचो सन्मान केलो. ह्या कार्यावळीक विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जोएल ओराम, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशाचे राज्यपाल हरिबाबू कंभमपती, मुखेलमंत्री मोहन चरण मांझी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीत सादर केल्ल्या प्रदर्शनाक लेगीत राष्ट्रपतींनी भेट दिवन हस्तकारागिरांच्या साहित्याची पळोवणी केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें. It is with immense pleasure and a heart full of pride that I stand before you today in the vibrant city of Bhubaneswar, a city rich in culture and heritage. After the success of the last Pravasi Bharatiya Divas in Indore in 2023, I am delighted to be here with you all to celebrate the indomitable spirit of our Pravasi Bharatiyas. As we gather in the first month of this new year 2025, I also extend my greetings and best wishes for a prosperous and fulfilling year ahead. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to congratulate Her Excellency Christine Kangalu, President of the Republic of Trinidad and Tobago, on being conferred with the Pravasi Bharatiya Samman 2025. भुवनेश्वरात आयोजित केल्ल्या 18व्या प्रवासी भारतीय दीस संमेलनात विदेश व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी लेगीत उलोवप केलें. The Indian diaspora has made outstanding contributions to both India and the world in diverse domains based on your immense talent, creativity, dedication, commitment and perseverance. From holding political offices and leading organizations to excelling in various domains and walks of life, they have left an indelible mark on global society. Their extraordinary achievements have made India and Indians proud and have strengthened our relationship with other peoples and nations. When the world thinks of India, its particular image or relationship is what is shaping our collective brand. केंद्रीय घर आणि सहकार मंत्री अमित शहा हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लीत पुलीस संशोधन आणि विकास ब्युरोची नियाळ बसका जाली. केंद्रीय घर सचिव, पुलीस संशोधन आणि विकास ब्युरोचे महासंचालक, घर मंत्रालयाचे वडील अधिकारी आणि ब्युरोचे हेर अधिकारी ह्या बसकेत हाजीर आशिल्ले. पुलीस संशोधन आणि विकास ब्युरोन तळागाळातल्या वाठारांत येवपी आव्हानां वळखून ताचेर उपाय सोदपा खातीर संशोधन करूंक जाय अशें मत मंत्री अमित शहा हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. नव्या फौजदारी कायद्यांचें प्रशिक्षण आणि तांची अंमलबजावणी तशेंच सद्याच्या बंदखण आणि पुलीस प्रक्रिया पद्दतींच्यो सुदारणा आणि पुलीस दळाचें आर्विल्लीकरण करप गरजेचें आसा अशें मंत्री शहा हांणी सांगलें. नव्या युगांतल्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर ब्युरो करीत आशिल्ल्या यत्नांची तांणी तोखणाय केली.
ब्युरोच्या सुरळीत कामकाजा खातीर तेंको आनी मजत दिवपाची गवाय लेगीत मंत्री शहा हांणी ह्या वेळार दिली. शेतकारांच्या उत्पन्नाचे उत्तम माध्यम तसेच रोजगारक्षम वाठार म्हणून सेंद्रीय शेती हे एक बलवान माध्यम आसा अशें केंद्रीय व्यापार आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां. राष्ट्रीय सेंद्रीय उत्पादन कार्यावळीच्या 8व्या आवृत्तीचे उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री गोयल नवी दिल्लीत उलयताले. सेंद्रीय शेतीक लागून शेतकारांची येणावळ वाडल्या. सध्या देशाची सेंद्रीय उत्पादनाची निर्गत 6,000 कोटी रुपयांची आसा. मात येता त्या 3 वर्सांत 20,000 कोटी रुपया मेरेन वाडोवपाचो हावेस आसा अशें मंत्री गोयल हांणी म्हळें. विश्व में ये जागरूकता बढ़ते जा रही है. देश में भी लोगों को ध्यान में आ रहा है कि कई प्रकार से किस जैविक खेती के लाभ मिल सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कि हमारे धरती माँ को संभालने की बात हो. अलग अलग रूप से जैविक खेती की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और मैं समझता हूं कि आज का अवसर ये 8वीं बार है जब हम इस कार्यक्रम में जुड़े हैं. 2001 में माननीय प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरुआत की थी और 8वीं बार आज हम सब एकत्र हुए हैं. मुझे पूरा विश्वास है 24 में मिले थे, 25 में मिले हैं, अब इसको एक एन्युअल फीचर बनाया जाए. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडे. CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान आणि संशोधन केंद्र म्हळ्यारच NIOच्या 60व्या स्थापणूक दिसा निमतान दोनापावलच्या NIOच्या मुख्यालयात एका खासा कार्यावळीचें आयोजन केलें. केंद्र सरकाराच्या पृथ्वी आणि विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. M. रविचंद्रन हांचे ओशियन ऑपॉर्च्युनिटीज अँड चॅलेंजीस ह्या विशयावेल्या व्याख्यानाचें आयोजन जालें. You have collected so much data, but to derive information, you derive science, you derive new things from there, goes much beyond our capability to analyze the techniques which we have today. The role of artificial intelligence in that process is going to make a lot of difference, and it is important that you really put some teams, extra team, to look at the role, how NIO is going to get benefited in the future. The second technology wave, again, which is going to make a lot of difference in the country, in the world, is going to be the quantum technologies, which includes many, including quantum computers, the quantum techniques for cyber security or national security, even the role of quantum clock. दोनापावलच्या समुद्र विज्ञान संस्थेच्या सभागृहात NIO स्थापणूक दिसा निमतान CSIRच्यो महासंचालक डॉ. कलाई सेल्वी हांचे लेगीत व्याख्यान जालें. In a history, you just turn the pages of history and find out when only we were able to talk about this kind of indigenization. Of course, we are talking about Swadeshi.
Swadeshi science movement we are talking about. But you just think about at that point of time, we talked a lot about Swadeshi science movement. We made it as a target. We aimed it, we made it as a goal, all of us made it as a slogan. But at that point of time, India's ecosystem and its infrastructure was not that rich like the way today we have it. So that's an interesting dream, and we were all getting triggered by all the national leaders by way of giving this as a motto and a slogan and an objective and at one point agenda that all of us should have this kind of a Swadeshi science kind of a thought process. But at that point of time, we never had this kind of an infrastructure. But today Indian economy is growing, Indian infrastructure is also growing. We are third largest economy in the world, and in the population we are the topmost. Actually, संवसारीक हिंदी दिसा निमतान आयज देशभरात तरेकवार कार्यावळी सुरू आसात. हिंदी हे जनजन की भाषा ह्या संकल्पनेचेर ह्यो कार्यावळी जातात. गोंयांत लेगीत भारतीय नुस्त्या सर्वेक्षण विभागाच्या वतीन वास्कोंत रवींद्र भवनात खासा कार्यावळ आयोजित केल्ली. वास्कोचे आमदार कृष्णा दाजी साळकार हे मुखेल सोयरे म्हणून ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. आज हर भाषा की एक पहचान है और हिंदी की भी पहचान है. मेरी मातृभाषा भी कोंकणी है, उसकी भी एक पहचान है, लेकिन हिंदी की जो पहचान है आज मुझे लगता है विश्व स्तर पर आज आप लोग देखें, जैसे रश्मि मैडम ने कहा कि तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है. और जिस क्षेत्र से मैं हूँ यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ये मिनी इंडिया है. यहाँ उत्तर भारतीय भी है, बंगाली भी है, तुलु भी है, गुजराती भी है, सभी लोग हैं, उसमें गोवन भी मिक्स है. और इन सभी को भाषा जोड़ने वाली जो है वो हिंदी है. हम कभी भी कोई फंक्शन, बंगाली भी आएगा तो हिंदी ही बोलता है, तुलु भी आएगा तो हिंदी ही बोलेगा, और बाकी का सब इंग्लिश का तो उतना ये नहीं है यहाँ पर. लेकिन इस विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हिंदी ही बात करते हैं. और मुझे लगता है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी मुझे लगता है एक सुंदरता और उसका एक वैश्विक जो पहचान है वो पहचान मनाने का आज वो दिन है. गोंयांतल्या कॅश फॉर जॉब कथित प्रकरणात मुखेलमंत्र्यांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हांच्या आड जाहीर वक्तव्य केल्ल्या प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे फुडारी संजय सिंग हांच्या आड आयज दिवचल न्यायालयात सुनावणी जाली. सुलक्षणा सावंत हांणी संजय सिंग हांच्या आड 100 कोटी रुपयांचो मानहानीचो दावो दाखल केला. तांचेर दोनूय बाजू कडल्यान आयज सुनावणी जाली. अर्जदार सुलक्षणा सावंत हांचे वतीन ॲडव्होकेट प्रल्हाद परांजपे हांणी न्यायालयांत युक्तिवाद मांडलो, जाल्यार आपचे खासदार संजय सिंग हांचे वतीन ॲडव्होकेट बोडके हांणी युक्तिवाद केलो. ह्या सुनावणेची अर्जदार सुलक्षणा सावंत हांचो आदवोगाद प्रल्हाद परांजपे हांणी ह्या विशीं अदीक माहिती दिली. Filed a suit against Shri Sanjay Singh on behalf of our client Sulakshana Pramod Sawant, and today the matter was kept and Mr. S.V. Manohar, senior advocate leading me, and I were present. We were pressing for an injunction restraining the defendant from making any defamatory statements. The learned advocate representing the defendant has appeared and has made a statement that till the date of the next hearing and during such time they will not make any defamatory statement against the plaintiff. This has been recorded by the court, and now the next date is kept on 24th of January 2022. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में.
देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडे। 2030 वर्सा मेरेन भारतात 50% हरित ऊर्जा तयार करपाची मोख सरकाराची आसा, अशें केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें। भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्रांती ह्या विशयावेल्या मुंबईत आयोजित केल्ल्या एका कार्यावळीत राष्ट्रीय कार्यशाळेच्या उक्तावण सुवाळ्या उपरांत मंत्री जोशी दूरदर्शनाकडेन उलयताले। देश का ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसमें तो हमको रिन्यूएबल कैसे और भी आगे लेके जाना, ये विषय इधर है। वी हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री एंड दैट इज नीडेड। वन इज बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट विल बी कंसिडरेबली वेरी लेस। सेकेंड पॉइंट जो है, दुनिया में ये जो कुछ भी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कई देशों में, ये जो नया पाबंदी आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम जो कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं, भारत से जो प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें ग्रीन टैक्स लगने वाला है। So this is what the world is thinking. It is not our decision. Decision is of the world. So now, when India wants to become manufacturing hub, the important things which we are exporting and we have decided to export more, तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। ये जब प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, तो इसके लिए ये जो ग्रीन टैक्स लगाते हैं, उस ग्रीन टैक्स से naturally our products become costly. So to become the competitive in the world also, I am telling it to the particularly to the business community, to become the competitive in the world also, we need green energy. And green energy is economical also. And green energy, decentralized green energy, आप प्रोड्यूस करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। So these are all the advantages. Now technology has improved. एक तो विशेषता सोलर में एक कहा जाता है ये सुबह से शाम तक रहेगा, बाद में क्या होगा, उसमें अभी धीरे धीरे जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो रहा है। सो वी वांट टू ओवरऑल, तो और हम पीएम सूर्य घर में ये एक स्वाभिमान से हम फ्री पावर ले सकते हैं। कई जगह संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आज नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या एरो इंडिया 2025 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें। संरक्षण मळाचें आर्विल्लीकरण करपा खातीर सरकार यत्न करता अशें सांगून संरक्षण दळांत फाटल्या 10 वर्सांत जायते बदल जाल्यात अशें तांणी सांगलें। Aero India 2025 will provide exhibition halls, business chalets, and outdoor spaces to present large-scale aerospace equipment and platforms. This includes latest aircraft and aviation technology, offering the participants hands-on experience with full-scale aviation models and cutting-edge systems. In today's scenario, air and space power have become pivotal elements in shaping strategies. With the rapid advancement of the niche and the cutting-edge technology incorporated with artificial intelligence and machine learning systems, air and space assets now provide an unprecedented advantage in battlefield scenarios. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो हांच्या राजीनाम्या उपरांत भारतीय वंशाचे खासदार चंद्रा आर्य हांणी कॅनडाच्या प्रधानमंत्री पदा खातीर आपली उमेदवारी जाहीर केल्या। सध्या ते ओटावा हांगचे लिबरल पक्षाचे खासदार आसात। आर्य हे कर्नाटकांतल्या तुमकूर जिल्ह्यातले मूळ भारतीय असून 2006 वर्सा सावन कॅनडात स्थायीक जाल्यात। कॅनडात 2015 वर्सा जाल्ले वेंचणुकेत ते खासदार म्हणून पयले फावट वेंचून आयिल्ले। त्या उपरांत 2019 आनी 2021 वर्सा जाल्ल्या दोन्ही वेंचणुकांनी ते परतून वेंचून आयिल्ले।
खासदार आर्य सध्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार विषयक स्थायी समितीचे वांगडी असत. अमेरिकेत लॉस एंजेलिस शारासहित लागसरच्या वाठारात लागिल्ल्या उज्यान आता गंभीर स्वरूप घेतला. ह्या घडणुकेत हॉलिवूडासहित लागसरच्या वाठारात धोको निर्माण झाला. रानाक लागिल्ल्या उज्याच्या कारणान आता मेरेन 5 जाणांक लासून मरण आयलां जाल्यार अधिकृत आंकडेवारी अजून मेरेन स्पष्ट जावंक ना. लॉस एंजेलिस काउंटींतल्यान सुमार 1,80,000 नागरिकांक स्थलांतरीत करपाचे आदेश थळाव्या प्रशासनान दिले. ह्या उज्याक लागून हॉलिवूड मळावेल्या खुबशा चित्रपट कलाकार आनी मान्यवरांची घरां लासून गेल्यात. आता मेरेन सुमार 17,000 एकरा परस अधिक सुवातेचेर उज्यान लुकसाण केलां. ह्या विनाशकारी उज्याचेर नियंत्रण मेळोवपा खातीर उजो पालोवपी दळ हेर पंगड झुजा पावंड्यार वावुरतात. आनी आता वचूया थेट खेळा मळार. पयलीं बॅडमिंटन. मलेशियात क्वालालंपूर हांगा सुरू आशिल्ल्या पेट्रोनास मलेशिया खुल्या बॅडमिंटन सर्तीत भारताचे बॅडमिंटनपटू सात्विक साईराज आनी चिराग शेट्टी हांच्या जोडयेन उपांत्यपूर्व फेरयेत प्रवेश केला. ह्या सर्तीत आयज उपांत्यपूर्व फेरये खातीर तांची लढत मलेशियाच्या ओंग यू सिन आनी टीओ ई ह्या जोडये आड जातली. हाच्या पयलीं जाल्ल्या खेळांत उपांत्यपूर्व फेरयेच्या सामन्यात भारतीय जोडयेन मलेशियाच्या नूर मोहम्मद अयूब आनी तान वी कियांग ह्या जोडयेचो 21-15, 21-15 अशा फरकांनी पराभव करून निमण्या 8 पंगडात प्रवेश केला. आनी आता क्रिकेट. भारत आनी आयर्लंडा मजगती सुरू आशिल्ल्या 3 एका दिसाच्या क्रिकेट खेळामळेंतलो पयलो खेळ भारताच्या बायल पंगडान 6 गडे राखून जिखलो. भारता मुखार आयर्लंडान 239 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. भारतीय बायल क्रिकेट पंगडान ही मोख 34.3 षटकांत 4 गडे वगडावन पुराय केली. भारताच्या वतीन प्रतिका रावळ हिणे 89, तेजल हसबनीस हिणे 53, स्मृती मंधाना हिणे 41 धांवड्यांचे योगदान दिले. गुजरातात राजकोट हांगाच्या सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनाच्या स्टेडियमाचेर सुरू जाल्ल्या पयल्या खेळांत आयर्लंड पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. आयर्लंड पंगडान निर्धारीत 50 षटकांत 7 गडे वगडावन 238 धांवड्यो करून भारता मुखार 239 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. भारताच्या वतीन प्रिया मिश्रा हिणे 2 गडे बाद केले जाल्यार टिटा साधू, सायली सदगरे आनी दीप्ती शर्मान आयर्लंडाचो एक गडो बाद केलो. आनी आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33°C जाल्यार उणे उणे तापमान 21.5°C इतले नोंद जाला. आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राजकारणात बऱ्या विचारांच्या आणि संवेदनशील मनशांची गरज असा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या पहिल्या पॉडकास्ट कार्यावळीत उखलायला मत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हाजेरीत भुवनेश्वरात 18व्या प्रवासी दीस कार्यावळीचो जालो समारोप. मानेस्तांनी प्रदर्शनाक दिली भेट. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या 60व्या स्थापणूक दिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन. तज्ञ संशोधकांची जाली व्याख्याना. संवसारीक हिंदी दिसा निमतान वास्कोतल्या रवींद्र भवनात खासा कार्यावळ. हिंदी है जनजन की भाषा संकल्पनेचेर भारतीय नुस्तें सर्वेक्षण विभागान मनयलो हिंदी दीस. आनी खेळा मळार भारत आणि आयर्लंडा मजगती 3 एका दिसाच्या खेळामाळेंतल्या पहिल्या खेळात भारताच्या बायल पंगडान 6 गडे राखून मेळयले आयर्लंडाचेर जैत. आनी आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव जावन आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार. Mm-hmm.